काँग्रेसी आड देशभर लाट आशिल्ली, लाटेसरशी आपुणूय गेलो अशें काँग्रेसीचो उत्तरेंतलो पडेल उमेदवार रवी नायक उलयता। बीजेपीन खंय प्रचंड पयसो घालो, वेंचणूक प्रचाराक ताका खंय साप्प कमी वेळ मेळ्ळो अशें रवी म्हणटा। काँग्रेस गोंयांत फुडें परत वयर सरतली जाल्यार तळागाळांत वावर करचो पडटलो, मात ही परिस्थितीक जबाबदार कोण काय म्हूण विचारल्यार रवी कांयच उलयना। निकतेच जाल्ले लोकसभेचे वेंचणुकेंत काँग्रेसीन गोंयचे दोनूय सिटांचेर बीजेपी कडच्यान मार खालो। उत्तरेत रवीक श्रीपादान उडयलो, दक्षिणेत अलेक्साक सावयकारान हारयलो। रवी म्हणटा काँग्रेसी आड लाट आशिल्ली। तेवूय तितून करप्शन आशिल्ले ते सुद्दां काही मनीस निवडून आयले, पूण तेजे काँग्रेसीन ते बाबा तेणी कितें केलां ते लोकां मुखार दवरपाक तितलें जालें ना काँग्रेसी कडेन। आनी दुसरें आमचे प्रायम मिनिस्टरान आपणें कितें केलां 10 वर्सां मनमोहन सिंगान ते प्रत्येक स्टेटी वचून तेणी सांगपाची गरज आशिल्ली। आनी सरकारान कितें केलें तें प्रायम मिनिस्टरान दवरपाचें आसता आनी तें दवरलेले देशभर लोकांक कळटलें आशिल्लें। थंय पयले कमी पडले काँग्रेस। म्हाका तरी नॉर्थाक म्हाका तरी ते कोण दिसना अशें कोणेच काम अशें विरोध केला अशें, कित्याक लोकांचे हेच विचार जेन्ना एगेन्स्ट आमचे पार्टी हेजे काँग्रेसीचे विरुद्ध जालें, एक काँग्रेसीचे विरुद्धच वातावरण तयार जालें, त्या वेळार आनी कोणूय कितें हेणे विरुद्ध त्याने विरुद्ध ताचो प्रश्नच येना। 40 मतदारसंघांक विटामिनाचो खुबशे हे जाले, विटामीन एमाचे खुबशे म्हाका दिसता वापर जाला, प्रेस्टीज आशिल्ली। म्हाका दिसता ताणें हालीं घेतलेले चार्ज ते हांव तेजे काय उलयना, कित्याक ते लेट देम डिसायड बाय हायकमांड। ना ती म्हाका लागना, दुसरी कोणी पार्टी करता म्हाका लागना। काँग्रेसीचे दिल्ली जाल्ले CWCचे बसकेंत काँग्रेसीचे पानिपताची जबाबदारी सगळ्या जाणांनी वांटून घेतली आनी परंपरेनुसार सुत्रां गांधी घराण्याकडेनूच दवरली। गोंयांतूय जबाबदार कोण काय म्हूण मिडियान विचारल्यार रवी कोणाचेंच नांव घेवंक सोदिना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ। पणजे मोल्या हायवे वेल्या खांडेपार पुलाची परिस्थिती साप्प बाबत जाल्या। पुलापुंचे कॉन्क्रिटाचे कपचे पडटात, तशेंच वेरो गेल्ल्यो दिसता। पुलाचे कसलेंच काम जाल्लें ना। PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा पोर्तुगेज काळात पूल बांदिल्लो। पुलाक आनीक 2 वर्सां तरी कांयच जावचें ना, मात पुलाची परिस्थिती पळयल्यार सरकारान पुलाक बेगीनात घालचो म्हूण लोक मागतात। 1962 खांडेपारचो हो पूल बांदिल्लो। पणजे मोले NH4A हायवे वेलो हो पूल उसगांव आनी फोंड्याक जोडटा। उसगांवा सयत धारबांदोडा, मोले, कुळे वाठारांतल्या येरादारीक हो पूल लागता, मात पुलाची सद्या परिस्थिती पळयल्यार धडगत लागना। फक्त वेल्यान रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचें काम तितलें जाला। पोंच्यान पूल सामको गेला। वेल्यान पूल चकचकीत दिसता, मात पोना वचून पळयल्यार पुलाचे कपचे पडपाक लागल्यात। पुलाक वेरो गेल्यात। हे पुलावेल्यान इंटरस्टेट बसी धरून बेळगांव रुटावेले म्हालाचे भरिल्ले ट्रक यो वच करतात। PWD मंत्री सुदीन म्हणटा आनीक 2 वर्सां तरी पुलाक कसलोच भंय ना। ओल्ड पोर्तुगीज टायमा वयलो ब्रिज, पूण तरी आसतना तो गडगंज आसा, ताचेर रिस्ट्रिक्शन आसा संबंद हाजे, आनी त्या खातीर ताका कांयच भंय ना। येता ते 2 वर्सांत नवो ब्रिज 4 लेन थंय कंप्लीट करून आमी लोकार्पण करतले। मात पुलाची परिस्थिती पळोवन यो वच करतले लोक भिवन दीस काडटात। नवो पूल जाता तितलो बेगीन बांदचो म्हूण लोक मागतात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। आता घेवया एक वेवसायीक विसव।